हॅलो गुड इव्हनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर खूप टायमानंतर व्हिडिओ जसं पण स्टार्ट करता हेकाच लागून की काल व्हिडिओ जसं पण तुम्ही पळयलो बी ना आणि शूट बी केलं ना. काल एक पर्सनल प्रॉब्लम आशिल्लो, सो तेकाच लागून काल जसं पण तो व्हिडिओ तुमकां पळोवपाक मेळूना. आसता न्ही लायफान, आसता असो एक दीस ज्या दिसा कांय करपाक मेळना, आसता थोडेशे अशे इशू येता. सो काल म्हाज्या वांगडा बी तशेंच जालें, सो तेका लागून व्हिडिओ जसो पण तो अपलोड करपाक पावलो ना. सो ओके, काल शूटय बी केलें ना. तर आयज सकाळच्यान बी जे आसा पळय तो खरेंच कांय शूट केलें ना. आतां सांजची आय थिंक अरावंड टायम सांगता 4:33 जाल्या. हें पळय तुम्ही पळोवपाक शकता 4:33 जाल्या, 4:30 जावन गेली आनी जस्ट आतांच हांव व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करता. आता तुमकां खूब जाणांक क्वेश्चन येयले आसता, खूब जाणां कन्सर्न आसा. काल बी हांवें व्हिडिओ अपलोड करूं ना, एकूच दिसा खातीर पयर केल्लो, बट खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केले, इन्स्टार मेसेजीस एंड ऑल सगळे केले की कितें जालें, व्हिडिओ कित्याक केला, इज एवरीथिंग ओके, होप करता की सगळें सारकें आसतलें अशें तशें म्हणून. तुमचो हो कन्सर्न म्हाका आनी एवरीडे पुश करता की व्हिडिओ जसो पळय तो करपा खातीर. इतले कन्सर्न आसात तुमकां केअर आसा म्हाजो, हें पळोवन खूब बरें दिसता. म्हळ्यार अशें दिसता एवरीडे अपडेट हो तुमकां दिवपाकूच जाय अशें म्हणून. काल मातसो प्रॉब्लम आशिल्लो आनीक त्या प्रॉब्लमाचेर बी तुमचे कडेन हांव एक ना एक दीस उलयतलें, कित्याक की असे जे टॉपीक आसता पळय न्हू तेंचेर उलोवप खूब गरजेचें. आनी नॉर्मल लोक ओके, बट आमी आतां एक सोशल मिडिया म्हळ्यार सोशल थिंग्स तुमच्या मुखार पावयता. सो आमी तर ह्या टॉपिकाचेर उलोवप गरजेचें. जेन्ना पळय म्हाका परफेक्ट टायम मेळटलो पळय न्हू हे टॉपिकाचेर उलोवपाक, तेन्ना हांव तुमचे कडेन शुअरली हे टॉपिकाचेर उलयतलें. आनी म्हाका अशें बीन जालेंच की हांव सोशल प्लॅटफॉर्माचेर आसा म्हणून उलोवप गरजेचें, बट अशें बी म्हणटा की म्हाजी तुमी यूट्यूब फॅमिली, म्हाजे लायफान जे कितें अशें करून सोशल थिंग्स घडटा पळय न्हू ते तुमच्या वांगडा शेअर करप बी खूब गरजेचें आसा. एटलीस्ट म्हाजी फॅमिली म्हणून तरी तुमचे कडेन पावप खूब गरजेचें अशें म्हाका दिसता. सो हेचेर बी हांव उलयतलें, बट सद्याक आतां न्ही, जेन्ना रायट टायम येतलो, जेन्ना म्हाका रायट ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली हे टॉपिकाचेर उलोवपाक तेन्ना खरेंच उलयतलें. कित्याक कोणे ना कोणे अशे टॉपीक जे आसा पळय ते रेज करपाक जाय. आनी हे जे टॉपीक आसा पळय न्हू ते रेज करपाचे गट्स जे आसा पळय ते खूब कमी लोकां कडेन आसा. आनी हो गट म्हाजे कडेन आसा. आतां तुमी म्हणटा तुजे कडेन गट्स आसा हे उलोवपाचे, जाल्यार तूं कित्याक उलयना? उलयतलें, जेन्ना रायट टायम येतलो पळय न्हू तेन्ना उलयतलेंय बी, तुमच्या वांगडा शेअर बीन करतलें. टायम लागतलो बट शेअर करतलें, इतलें शुअर. आतां हेकाच लागून सांगता तुमकां पयलीं, सो दॅट म्हाका खबर आसा कोण ना कोण केन्ना ना केन्ना म्हाका रिमायंड करतलो. जर तर हांव विसरलें सुद्दां न्ही, हांव विसरचें ना, बट विसरलें सुद्दां न्ही, कोण ना कोण म्हाका केन्ना ना केन्ना रिमायंड करतलोच की तूं खंयच्या तरी टॉपिकाचेर आमचे कडेन उलोवपाचें आशिल्लें म्हणून. सो उलयतलें. आनी हो जो तुमकां फाटल्यान दिसता पळय न्हू बट तो बाबडो सकाळच्यान काम करता. आतां सकाळच्यान व्हिडिओ ना करपाचें कारण हेंच की हांगासर न्ही फाटल्यान जें आसा पळय न्हू पळय क्लीन केलां आमी सगळें. सो हे पळय हे जे तुमकां चिरे लायिल्ले बिल्ले दिसता पळय ते सगळे क्लीन केलां. तेकाच लागून सकाळच्यान जो आसा पळय तो व्हिडिओ बीन स्टार्ट करपाक मेळत ना. सकाळी उठून ब्रेकफास्ट केलो, घरातली कामां केली, जी रुटीन कामां आसता ती मॉर्निंगाची ती सगळी केली आनी हे कामाक लागली सकाळ फुडें. सो थोडेशें हे हांगासर क्लिनिंगाचें काम केलें. आतां खंयचेंय काम स्टार्ट केलें म्हणटकीर थोडें थोडें करून तें कंप्लीट बी करपाक जाय न्ही, गरजेचें पळय अशें थोडें अर्दार सोडूं शकना. अशें म्हणून थोडें थोडें करून हें काम कंप्लीट करता. सो तें काम तो आतां सांजचो परत लागला. तर हांवें म्हटलें चल सकाळच्यान कांय शूट करपाक पावलेंच ना. हें क्लिनींग बिनींग जालें, मागीर घरांत रांदप करप सगळें तें जालें, करपाक पावलेंच ना. सो म्हटलें चल आसूं हें जें कितें आसा पळय तें आतां शूट तरी करया एटलीस्ट अशें म्हणून. एक्चुअली म्हाका सकाळच्यान जाय आशिल्लें शूट करपाक, बट ऑपॉर्च्युनिटीच मेळूना, टायमूच मेळूना हें सगळें करपाक. सो दाखयता तुमकां हो कितें करता तो, आनी सकाळच्यान आमी कितें काम केलें तें दाखयता तुमकां. ओके चलो. सकाळची जी आमची मेहनत आशिल्ली पळय न्हू ती हांगा. सो हांगासरल्यान थंय म्हटल्यार हे सगळे जड आनी धवे फातर जे आसा पळय न्हू ते सगळे सेट केले. ते हांगा पडलेले आनी हे पळय न्हू तशें वता. तर हे न्ही आमगेर हांगासर हाय म्हणू ना, हाय कांयच म्हणू ना, लेबर येयले खंय लेबर. सो क्लिनिंगाचे हेच जे आतां इतले दीस जाले करत आसा पळय तेंच काम. हांगसर तुमकां खबर आसतली जे कडेन हांव उबो रावलो पळय ते कडेन फातराची रास आशिल्ली ही पळय ही, हे जे हांगासर लायल्या पळय न्हू ते सकाळीं लायले. हे काल न्ही पयर लायले न्ही रे हे चिरे.
आणि हे सगळें आता निवळ केला तर हो न्ही आता हांगासर क्लीन करून घेता. दसण आशिल्ली मे बी तुमकां खबर आसतली पळय. हे जे दिसता पळय ते दसणीचे मूळ आणि हे जे दिसता पळय ते मोठे गुलाबा भशेन अनंताची फुलां जाता पळय तेजे. आणि हे कणेरी झाड फुलना काय ना आसा म्हणा आसा. सो हेनी आता तो मूळ जी आसा पळय ती काडटा म्हणल्यार ही दसण जी हांगा आशिल्ली पळय न्हू ते पळय ही अशी जाल्या म्हळ्यार ही दसण जशी जाल्या पळय तशी बारीक पानां इतली इतलीच येता. ती बी येल्लो कलरची सो ताका लागून ताणें ती मारली आनी आतां ती क्लीन करता. न्ही रे क्लीन करता न्ही कितें म्हणलें हांवें ती मारली तेणें आतां सामकी कंप्लिटली. आतां तो काडटा खंय आनी दुसरी लायता खंय. तो इतलेंच काय ना. सो ते मुळां हें करता तो नाल्यार दुसरी झाड जावपा ना न्ही ते मुळाक ताका लागून. आनी हांगासर बी झाडां आशिल्लीं पळय म्हाजी ती बी सगळी ऑलमोस्ट काडपाची अशें चिंतलां आनी सारकी लावपाचें म्हणून. कित्याक की तुमी पळोवपाक शकता झाडां व्हडूच जायना आशिल्ली तेदीच आसा ताका लागून. सो पळोवया. आनी हे डिपार्टमेंट हांवें हेजेच कडेन सोडलां. म्हाजें कांय ना हितून भितर. तो कितें हेल्प मागता पळय तितलेंच तेज्या वयर कांय ना. हेकाच लागून की ताणें ताका जाय तशें करपाचें. कितें लावपाक जाय कितें काडपाक जाय तें सगळें तेगेलें. आनी हें हांगासर आसता म्हागेलें सगळें. हम इतने में खुश है. हे हांगा थंय हें सगळें म्हागेलें हांगसर तेगेलें. ओके. सो आतां ही दसण बी हांगसर मारली न्ही सगळें उक्तें जालां. थंय देवळा कडेन रावलें जाल्यार आमगे घरा भितर दिसता हॉलांक. सायबा आनी दिसता तें दिसता धुल्ल कितलो डायरेक्टली भितर सगळं. सो क्लीन करता कर म्हटलें. हांगासर न्ही येता रे तो काडले पळय कितें तें न्ही ते ग्लास येता काय म्हणटा काडटा मातशें. ते मुळे काडले किती मोठे पळय. सगळें पॅक केले मुळं काडून. हा ओके इतले मोठे आशिल्ले न्ही. सो हे जे खाणे आसा पळय ते मातशें निवळ करून लावया न्ही हांगाच. नाल्यार ते सायडला हांगा एक वेगळी लाया झाडां. ह्या सायडीन लावया. ओके. सो तो ग्लास पयलीं काडपाक जाय. तो पावूं जाय. कसलो ग्लास तो पयलीं करा ग्लासाचे शोकेस. हा तेजो कुडकी बी जावन पडल्या तेजे. आनी तो न्ही हो ग्लास आसा पळय न्हू बरो भितर आसा पोंदाक. घर बांदता पळय तेन्ना थंय दवरिल्लो आनी त्या सायडीन माती घातली तो भितर गेला आतां. तो ओडून बी काडपाक मेळना. तेज्या सायडीची माती बिती काडून काडपाक जाय. बहुत ही बडा लफड़ा है रे बाबा. सो ओके चलो आमी कसलें काम हाती घेयलें जाल्यार ते अर्दार सोडना. ना सोडप बी ना. कशाच सोडना. यही तो अपना स्वैग है. लोग भी क्या याद रखेंगे किससे पाला पडा था. तुका आनी बरें जाता. सो ओके चलो आमी हें मातशें करून घेता. आनी कितें जाता ना सकाळीं न्ही आमी हांगासर काम करताले पळय न्हू हें केलें तें त्या सायडीच्यान पळय हें केलें मागीर न्ही कितें जाता 10 जशी जाली की ना मागीर न्ही हांगसर वत येता. ह्या कुडक्याक न्ही सगळ्या हांगासर वत येवपाक लागता आनी मागीर काम करपाक मेळना. सो ताका लागून मागीर हेणें तें सगळें काम तशेंच पेंडींग दवरलें. आतां परत सावय येयली न्ही आतां काम करता दशणीचें. सो पळोवया कशें कितें काम करप जाता. आमगे कोमा आतां उठला. सो ओके चलो पळोवया कशें कितें जाता तें मागीर दाखयता तुमकां अपडेट. ओके करून घेता पयलीं. सो पात्रांव कितें करता रे वृक्ष रोपण तशें म्हणटा मरे त्या मराठीन. न्यू इनॉग्रेशन हेजो वृक्ष रोपण. वृक्ष न्ही तो झाड ते भायर गेले प्लांट रोपण. आमकां बाबा हेजो दीस बी जाय अशें म्हणून ना. कसलो हय अर्थ डे आनी कितें तरी सेव वॉटर डे. आमगे सदां झाडां. आनी हांगसर न्ही ग्लास आशिल्लो तो न्ही सगळो भितर सगळो फुटलेलो आशिल्लो तो काडला. ताका आतां सेपरेट कित्याक कागदां बिगदां ताका बरें करून पॅकींग करूं जाय आतां. कोरियर बॅगां म्हळ्यार म्हाजे कडेन एक कोरियराच्यो पिशव्यो आसा सो तितून बी घालून त्यो सारक्यो कोरियर टेप बी मारून पॅक करून ताका मागीर ज्या दिसा हे कचरो व्हरपा येता पळय त्या दीस तांकां सांगून दिवूं जाय तो. आतां तें आनी करपाचें उरलां. ओके
रातची मी 7:30 जावन गेली, 7:45 सुमार जाले आणि हे सगळे जे आसा पळय न्हू ते करता म्हणल्यार आमकां 7:30 समथींग जाल्ले आसतले. मागीर 15 मिनटां पयलीं जे आसा पळय न्हू हे सगळे आटोपन घेतले. भायर पळयात कितलो काळोख जाला तो. 7:45 म्हळ्यार तुमी इमॅजीन करूं शकता. सो हे सगळे जे आसा पळय न्हू ते निवळ करून घेतले. कितलो काळोख पळया भायर. जस्ट सगळे हेणे निवळ करून घेतले आणि उदक जे आसा पळय तें बी घालून घेतले. सगळ्या रस्त्यार उदक मारपाचें, झाडांक उदक घालपाचें, सगळें काम जे आसा पळय तें कंप्लीट केलें. जस्ट आतांच फ्री जाला. हांवें चड कांय हें केलें ना, मातशें बारीक बारीक अशें हेल्प केलें, बाकी सगळें तेणेंच केलें. हे हांगासर चिरे धरल्या आनी झाडां जी आसा पळय न्हू ती लायल्या पळयात. आनी हें थोडेंशें उरलां आतां तेजें निवळ करपाचें. तें तो म्हणपाक लागलो आपूण फाल्यां करता खंय. मेन म्हणल्यार आतां खूब लेट बी जाला, काळोख बी जाला आनी मच्छर पळय इतली इरिटेट करता. मच्छरानूच आमगेलो अर्दो टायम जो आसा पळय तो असोच खाल्लो. म्हटल्यार मच्छर मार, मच्छर धांवणे करून, नाल्यार आनी थोडेंशें काम जें आसा पळय तें जातलें आशिल्लें. हें पळयात घर घर करून घेवन बसलें की ना, ह्यो सगळ्यो राटावळ्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो काडपा पडटा, करपा पडटा. उगीच घर म्हटलें म्हणून घर जायना. अशें ना की पयशे घातले, लेबर घातले, पयशे दिवन जाल्यार सगळें जाता. पण आपलें घर म्हणून आपूण बी स्वता घरा खातीर कश्ट घेवपा जाय आसता पळय तें अशें आसता. सो हें पळयात आतां पयर केले थोडे, आयज केले आनी आयज सकाळीं आनी सांजे दोनी टायम. आनी आतां फाल्यां कसो ताका टायम मेळटा तसो हें सगळें. ओके चलो, खूब लेट जाल्लो आसा. चलात पयलीं भितर या. आनी हें थोडेंशें काडपाचें उरलां हांगा झाडां. हें पळयात सगळें उदक बिदक जें आसा पळय न्हू तें मारून सगळें सायड केलां. आतां पळोवया फाल्यां पोरां केन्ना करून पडटा तें, हेका टायम मेळटा तसो. सगळें रस्त्यार बिस्त्यार उदक मारून क्लीन केलें. आनी तुमी म्हणटलीं खरेंच इतलो टायम जालो काय म्हणटा, तुमकां टायम दाखयता. हें पळयात 7:30 जालीं, 7:45 न्ही 7:30. तर हें पळयात इतलो टायम जाला. आतां जेवणाचें थोडेंशें करपाक जाय. आयचो दीस आसा पळय न्हू कसो गेलो कळच ना. इतलो बिजी आनी इतलो शेड्यूल टायट सारको. फर्स्ट टायम अशें दिसता म्हाका की नॉर्मल डेज जे आसा पळय न्हू असो गेला आसा. म्हणल्यार कशें आसता खबर आसा, आतां चवथ, दिवाळी, जात्रा कितें आसता पळय तेन्ना एक अशी करून गडबड आसता, धांवपळ आसता, वेगळी गोश्ट तेन्ना समजता. बट कितें लागलें, बट आयज इतले नॉर्मल डेक सुद्दां इतली बिजी दीस, म्हळ्यार इतलो दीस बिजी गेलो खरें कसो कळत ना कितें केली आनी कितें ना. म्हणून इतली धांवपळ. सांजची आनी न्ही जेवून भायर सरलेली. खरेंच केन्ना 6 जाली केन्ना 7 जाली कळत ना. मच्छर चाबपाक लागतकीर कळ्ळें की अरे हा तिळसांज जाली, खूब लेट जालो अशें म्हणून. आनी खरेंच खूब दीस जो आसा पळय न्हू बिजी गेलो सारको. अरे खूब टायर्ड जाली. सो आतां रातची जी आसा पळय न्हू 9:30 सुमार जाल्या. आनी तुमकां सांगता 9:30 जाली, आमचें जेवण बी जालें, आयदनां धुवन किचन निवळ करून सगळें जालें. इतलें टायर्ड जालें, जीब बी लडखडटा, कितें उलोवपाचें आनी कितें ना म्हणून बी कळना. इतलें सगळें हें जालां. आनी अशें करून टायर्ड जाता की मागीर बेजार येता न्ही कितें करपाक. म्हाकाच न्ही तुमकां बी बेजार येता आसतलो. सो जो कितें हांवें आतां म्हळ्यार भायर उदक तुमकां दाखयलां पळय तें काळखान दाखयलां. सो तितली तुमकां आयडिया जी आसा पळय ती मेळपाना. ट्राय करता की फाल्यांच्या व्हिडियोन किंवा एक क्लिप जो आसा पळय न्हू तो एड करपाचो. म्हळ्यार दिसाचो फाल्यां शूट करून पळयता कशें कितें पॉसिबल जाता तें. नाजाल्यार मुखार तें तुमकां दिसतलें तुमचे कडेन कांयच गोश्ट जी आसा पळय ती लिपलेली ना. आतां कांयच गोश्ट जी आसा पळय ती लिपलेली ना खरी. सगळीच म्हळ्यार जे कोण म्हाजे व्हिवर्स आसा ते सगळेच तुमच्या भशेन ना. म्हळ्यार जशी आतां तुमी आसा मनान की पळयता सोडटा अशें करता. थोडे जाणां तशें ना. थोड्या जाणांचे मायंडसेट जी आसा पळय ती वेगळीच आसता. तेंच्या मायंडान कितें चलता पळय न्हू तें तेंकांच खबर आसता आनी कितें करता म्हणून. सो पळोवया दाखयता तरी स्टील तुमकां हांव दाखोवपाचें ट्राय करता. म्हळ्यार पळयता फाल्यांच्या व्हिडियोन मोस्टली ट्राय करता दाखोवपाचें की कशें केलां कितें केलां तें. ओके. आनी हांव पळयता हांगासर. टायर्ड जालो रे, खूब टायर्ड जालो. 2-2दां न्हांलो बीन थंय शावर बी घेवन येयलो. आनी हे हांगासर टीव्ही बी चालू आसा. सो जेवल्या बीन आमी आनी आतां बसलेली हांगासर. तर म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करया, कंटिन्यू न्ही एड करया अशें म्हणून. आयच्या दिसाचे धांवपळी भितर शूट करप जें आसा पळय तें पॉसिबल जायना. आनी खरेंच न्ही काम आनी शूट करप हें जें आसा पळय दोनी एट अ टायम न्ही करप खूब हॅक्टीक वयता. आतां कोणी आमी दोगांय करता, तिसरो कोणी शूट करता, वेगळी गोश्ट. आनी तो ट्रायपॉडाक सुद्दां इवन लावप मोबायल आनी शूट करप म्हळ्यार हा हो एंगल तो एंगल अशेंच ना की एकूच एंगलाचेर आमी काम करता अशें बी ना. वेगळ्या वेगळ्या एंगलाचेर जें आसा पळय न्हू आतां कॅमेरा हालयत रावपा पडटा, सेट करत रावपा पडटा ट्रायपॉड येडो. ताका लागून तें खूब हॅक्टीक वयता. सो म्हणून म्हटलें
कामच करया अशें म्हणून आनी तशें कामच करया अशें जें डिसायड केल्लें पळय तेजेर आयचो व्हिडिओ जो आसा तो शूट करप मातसो हें जालो. घरांतलीं कामां रेगुलर ती कामां आसता, अशें करून एक्स्ट्राची कामां आसता, सो जायना सगळेंच. आनी अशें करून न्ही म्हणल्यार कशें खबर आतां सकाळीं आमी 10 म्हणल्यार काम केलें, तेजे नंतर आमी रांदपाचें जेवपाचें जें आसा पळय तें सगळें केलें. परत जेवन थोड्या टायमान 3 रे 3 कशें आमी 3 पयलींच होवान 3 पयलींच लागलेलो आपल्यालें काम जें आसा पळय तें परत थंय स्टार्ट करपाक. मातशें थंय वत कमी जालें न्हू तेका लागून. आनी अशें करून घेवन बसता पळय न्ही घर दार म्हणून तेका सगळें लागता. आनी संवय जाली की ना एकदां अशें करून निवळ कर हें कर तें कर, एकदां मनशाक संवय जाली की ना मागीर अशें तुमी म्हणपाक शकता की वायट संवय म्हणून. बेश्टेच अशें आसता न्ही थोड्याचें. आतां आमच्या भशेन तुमी खूब जाणां आसतलीं जी घर दार म्हणून झरून गेलीं आसतलीं. थोडीं जाणां अशीं बीन आसतलीं जांकां पडोन वचूना, फक्त म्हाजें म्हणलें की काम जालें अशें बी आसता. पण तशें करून उपयोग ना. घराक घराचे भशेन रिस्पेक्ट बी दिवं जाय. सारकें न्ही. घर आमकां इन रिटर्न कितें दिता तें तेजे कडेन. आमी कोणा कडल्यान इन रिटर्न एक्सपेक्टेशन दवरून कांय करपाक शकना. सो आमकां जितलें सॅटिस्फॅक्टरी आसा आमी जितले गोश्टीचे सॅटिस्फाय आसा तितलें म्हणल्यार आमी करपाचें. सो आमचो विचार असो म्हणून आमी करता. कित्याक लागून जाणा आनीकल्यान म्हाका कमेंट केल्लो की तुमी कितलें करतात काय म्हणून. म्हणल्यार अशें करून म्हणल्यार तेजो इन अ पॉझिटीव वे अशें सांगपाचें आसलें की तुमी खूब कितें करता आनी तुमकां पळोवन आपल्याक अशें दिसता की आपूण खंय तरी कमी पडटा आपल्या घराक अशें म्हणून. सो तेका लागून सांगपाचें जेका लागता पळय न्हू, जो कोण लावन घेता पळय तेका सगळें लागता. जो कोण लावन घेयना पळय तेका कांय लागना. थोडीं जाणां आसता घर दार पळोवपाचेंच ना, बांदलां म्हणून बांदलां येद्दें व्हडलें घर दाराक रीत ना, पळोवपाचेंच ना, कांय आसना. भायर नेट व्हडलें मेकअप तोंडाक थापून डिझायनर कपडे घालून स्टायल्यो व्हडल्यो लेटेस्ट सारकें सगळें ऑर्नामेंट ज्वेलरी सगळें घालून घराक पळोवपाचेंच ना. बांदलां येदें व्हडलें पयशे वचता म्हणून बांदलां तशें आसता. घर बारीक जाल्यार जाता, नाजूक जाल्यार जाता, निवळ आनी सारकें दवरपाक जाय. तेजेर कळटा की मनीस कसो तो. उगीच भायर नेट मारले स्टायली मारले आनी घर दार तशेंच वाऱ्यार उडयलें तशें आसना न्ही. आमचें थिंकींग आहे. ओके, हांव अशें म्हणना की तुमी म्हाजें आयकया तुमी बी अशें करा अशें ना. बट ओके, जशें आपल्याक जमता जशें आपल्याक मनाक पडटा तशें करपाचें. सो ओके चलो, आयचो बारीकसो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयलीं हांगासर एंड करून घेता कित्याक की खूब टायर्ड जाला. आतां म्हाका न्हीद येता, 9:30 जाता तें बट स्टील म्हाका न्हीद येता. चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयलीं हांगासरच एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ देन फाल्यां सांजचे 6 तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवी आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. ओके, चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. हांवें व्हिडिओ शूट करपाक बरें कम्फर्टेबल हात दवरपाक मेळपाक जाय आनी पिलो सगळी सकयल उडयला. ओके चलो, बाय बाय.